मोगाळ गोंयकारांदो म्हजें नांव टोनी कार्डोजो आनी फाल्यां 17 मार्च 2025 हांव डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन पोरवोरी म्हजें ऑब्जेक्शन फायल करपाक वयतलो. कारण हे एप्रिलाक सावन स्कूल स्टार्ट करपाक सोदतात आमच्या भुरग्यांचे. तांकां कितलेंच समजायलें हे भुरग्यांक ते सोंसपाक जावचें ना. इतली गरमी पडटा 40 डिग्रीसाचे वयर आनी कितले जाणां प्रेशर चडला, डायबिटीस हाय जाता आनी हे भुरग्याच्यान जाता सोंसपाकू. कितले जाणांनी अपील केले तरी आसतना हे गोवोरमेंट आयकना. आतां तुमगेले भुरगीं नाय ना तुमचे कोणाचे भुरगीं नाय, तुमचे सोयऱ्याचे शेजाऱ्याचे ना तुमी भुरगीं आसनाय. तुमी एप्रील टू मे जून पासून ऑलमोस्ट तुमी हॉलिडे घेवन एन्जॉय करताले मरे. तुमकां अक्कल ना मातशें पासून. ह्या भुरग्यांक गेले तुमी हेळपा दीस तुमी कातरून उडोवपाक सोदताय ना करपाक सोदताय. तांकांय म्हणजे तुमचे भाशेन एन्जॉय करून दिया न्हू. बरें रिलॅक्स जुना म्हयन्यांत पावसा दिसान तांकां स्कॉलरशीप हें जावन दिया नॉर्मल आहलो ते भाशेन. अक्कल कित्याक यूज करनाय तुमी? तें ना तें खबर आहा पूण मातशें तरी कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन घेवन तरी यूज करया न्हू अक्कल. दुसरी तरी अक्कल आहाय ते दितले अक्कल. बरें इतले लोक बोवाळ मारताय तुमच्यान कळना. आनी हांव अपील कोत्ता जाता तितल्या लोकांनी येयात तुमचे ऑब्जेक्शन फायल कराय. हांकां हे भुरग्यांक आमकां तळमोवपाक दिवपा न्हू. भुरगीं आमची आमी तेंची राखण करपाची. हांकां समजना भुरगीं कितें तें. भुरग्यां तेंचे चुरचूर ना. आमच्यान सांगपा आहलें सांगिल्लें. आतां कितें म्हणटा तें ब्लॅक एंड व्हायट फॉर्मल ऑब्जेक्शन. पेरंट्स टिचर्स जे कोणाकूय दिसता सगल्यांक दिसपा जाय एक्चुली हे भुरग्यांचे अत्याचार जाता ते. 40 डिग्रीज चलता आनी लास्ट इयर 50 डिग्री जाल्ली एप्रील मे 50 डिग्री म्हळ्यार हुगी हितून क्लासरुमा ते फॅनाचेर रावपा आतां तुमी बसोन चोया. जे कोण मिनिस्टर आहाय गव्हर्मेंट आहा तेणी तुमी बसोन थिंगा रुमा क्लासरुमा बसोन दाखोवया 15 दीस. मागीर तुमकां जात जाल्यार मागीर भुरग्यांक बसोवया चोया. पूण भुरग्यांक तळमोवपा दिवपा नाय आमी. अपील कोत्ता जाता तितले ऑब्जेक्शन फायल कराय आनी हे एप्रिला स्टार्ट करपाक दिवपाचें न्हू स्कूल. देव बरें करूं.